दुसरे व्यक्ती आमचे फुडारी जायते जाण वेळार येयल्ले असले. म्हाका खूब खोस भोगता म्हजो क्लासमेट इस्कॉलांतलो बाब रेजिनाल्ड लोरेन्सो, ताका हांव विनंती करता हांगा येवन उलोवंक. गोंयांत गोंयकार एक सार मागता युनिटी आनी गोंय सांबाळपाक. आज ऑर्गनायझरांक शेबासकी कित्याक खंय तरी म्हाका दिसलें की आदल्यांनी तांच्या मोती घातलें आज ओपिनियन डेयाक हें करपाक. ओपिनियन डे म्हणलो जायत जाणां खबर ना, आमगे भुरग्यांक थोड्यांक खबर पासून आसपाना ही चोडवड कितको जालो ती, ताका लागून तांकां शेबासकी. हांव एक्चुअली म्हाका 3 पॉयंट दिल्ले उलोवपाक, तेजे आनी उलयना. आय जस्ट डू सारकें जाय तितलें उलोवप आनी बंद करता. आज तांकां दोन जिल्हा पंचायत इलेक्शन जास्ती पयलीं दोन हे जाल्ले, 2 वांटे जाल्ले. एक गोंयचो आवाज आनी दुसरो गोंयान कोणसो नागा. आनी तेन्ना हांवें तांकां सांगलोलें युनिटी कोरे, युनिटी कोना जाल्यार गव्हर्मेंट फायट जातलो. हांव हें कित्याक म्हणटा कित्याक 2012 सान हांव दोर एज्युकेशन वयता. कोणेकल्यान उल्लेख केली हेणें कंपेरान बाबान की फर्स्ट टायम आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह सकयल आहाय म्हणून. आनी एज्युकेशन जावं कोण एक्टिविस्ट आहाय जावं कोण ऑर्गनायझर आहाय आमी तेगे आयकताय म्हणून हांव सांगूं सोदतां. हांवें जायत एज्युकेशन केलें सकयल रावन आयकोन, रायट फ्रॉम तुगेली टाउन प्लॅनाची रिजनल प्लॅनाची. सो आमकां न्हय नाय वी हॅव यूज टू इट. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हान सकयल रावपाचें. आज खास करून आमगेलो बाब दिगंबर कामत आहा, बाब विजय आहा, बाब झेफिलीप आहा, दुसरे बांदेस पार्टीचे आहाय, डिफरंट पार्टीज. आमी व्हेरी इम्पॉर्टंट आज मेसेज म्हणटी तांकां जी युनिटी केली तांकां. युनिटी म्हणल्यार कित्याक केली तेणी, कित्याक दे हॅव रियलायज जिल्हा पंचायत इलेक्शन जालें. तुमी समजसाय जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक बीजेपी जिखले म्हणून समजसाय तुमी ना. आज तें इलेक्शन देवान गोड आमकां तेंक शिकयलें कित्याक आमकां हुशार करपाक. ही एडवांटेज आमी घेवपा जाय आनी परतून तेंक दाखोवपा जाय. आनी हें दाखयना जाल्यार जशें त्या धाकल्या भुरग्यान म्हणलां की गोंय सांबाळपाक मातशें. थँक्यू. जशें युनिटी हिंगसान स्टार्ट जाल्या आनी हिंग ज्योत दे हॅव लायटेड द फायर. हो फायर एक विलेजी वचपा जायो आनी हे बीजेपी घात धाडपा जायो. पॉलिटिकल टॉकिंग म्हणटा हांव कित्याक सांगता. हांव पॉलिटिशियन, हांव पॉलिटिक्स उलयना जाल्यार आनी कितें उलयतलो. कॉमन सेन्स म्हाका सदां हांव सारको आहा ना तें म्हाका सांगाय. पूण हांव हें कित्याक घात धाडपा तें सांगता. कित्याक पयर एक आमदारान म्हणलां, कोण एकलो म्हणटालो आमदार हे सोयताय ते सोयताय म्हण. जे जर तर बीजेपी पद येयली जाल्यार आख्खी सावथ कोस्टल लायन आख्खीच खुर्च्या जातली, ट्युरिझम सगळे काबार जातलो. कोण म्हणटा जो तेंचे बरोबर आहात तो आमदार म्हणटा. सो वी हॅव टू युनायट, वी हॅव टू फायट दीस पीपल. ना जाल्यार आमगे गोंय जें आदल्यांनी एक ड्रीम, आदल्यांगे एक स्वप्न आसलें गोंय कितें आसचें हें मेळपाना. सो म्हाका एकूच जाय जशें आज सगळे ऑर्गनायझेशनान युनायट जाले ते भाशेन तांकां सांगता भिवपाक कांय गरज ना. जर तो चीफ मिनिस्टर भिवपाक गरज ना, हांव तांकां सांगता भिवपाक गरज ना, बीजेपी भिवपाक गरज ना. आनी बीजेपी भिल जाल्यार आमी वी वील डिस्ट्रॉय गोवा. आमी तांकां झगडी मारूंक पडटली. जशें फादर बॉलमॅक्सान म्हणलां आपणाक सुसेग दी म्हूण. हांव फादराक सांगूं सोदिता तुका सुसेग म्हणटा मेळपा ना. तुका सुसेग केदो मेळटलो नेक्स्ट गव्हर्मेंट जर तर नॉन बीजेपी जालें जाल्यार तुका मेळटलो. आनी हें जर तर तूं कोण ना
जाल्यार यू विल नॉट बी रेस्टिंग इन पीस. सो एकल्यान उगड आसतले हे गव्हर्मेंटाक दार धाडपाकूच जाय ना जाल्यार आमकां बाय. सो चड आनी टायम घेना. तांकां फकत सांगता की तुमी इतले झगडले. इलेक्शन रिजल्ट आमगेलो प्रो बीजेपी येयलो. दॅट इज नॉट इनफ. लेट अस नॉट बी काउड डावन. हे फायटाचेर आमी काउड डावन जाचनी. वी विल गो हेड, वी विल फायट इट आउट एंड वी विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन. एंड नॉट ओनली दॅट, मुगे मागणें आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट एक अनाउन्समेंट करता. तुमी सगळे युनायट जाय. ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा युनायट जाय आनी आमकां सांगा आमी कितें करपाचें. आय विल बी द फर्स्ट फेलो टू सपोर्ट यू. सांगा कितें जाय तें. वी विल सपोर्ट यू. कित्याक आमकांय हाल म्हणपा नाका. तुमी निवडून येताय आनी मागीर हिंग लोक उलयताय कोण म्हणटाय आमी सोकाण मारताय तुमी बाबडी जावन येताय वोट मारपा म्हणून. तें आनी म्हणपाक चान्स दिनाका आमकां. मार परत म्हण कोण काय ना. पॉलिटिशियन म्हणलो मार कोण कितें ना. पॉलिटिशियन तो तेगे जॉब ते कितें मार हावपाचें सॉल्व करपाक आपणाक जाय तें करपाचें. डोंट मेक अ मिस्टेक. मार हावपा म्हणनाका. बरें मनशान निवडून हाडाय. बरें मनशान निवडून हाड जाल्यार आमकां ही परिस्थिती जायना. चड हांवें सांगना. वी आर विथ यू. हे सगळे इश्यूचेर एसेंब्लीन उल्लेख केला की एसेंब्लीन झगड्या म्हणून. हांव एसेंब्लीन झगडपाक फ्रॉम 2012 सान हांव मनोहर पर्रीकराक सदांच झगडटालो की तूं गोल हाफ म्हूण म्हाका झगडटा. हांव ताका सांगतालो तूं गोल हाफ करूंक सोदीत म्हूण. पूण मनोहर पर्रीकरा वालो कितें एटलिस्ट तेणें डबल ट्रॅकिंग बंद केलेलें. हें डबल ट्रॅकिंग बंद केलें. बर्थ नंबर 7 and 8 तो बर्थ नंबर बंद केलो. तो पासून हेणें परतून दिलो. सो दीस गव्हर्मेंट बेसिकली ब्रोक ऑल द रुल्स. आतां 10 मिलियन मेट्रीक टन्स आहा जावं 11 or 12 मिलियन मेट्रीक टन्स आहा. कोल आजीचोय कितलें पोल्युशन जाता आनी हे 50-60 ऑरो सोदताय. जस्ट इमॅजिन वॉट इज गोइंग टू बी. सो हांव चड टायम घेना. 130 कोण म्हणून 130 घेवपाक. आय एम जस्ट टॉकिंग ऑफ 50. 130 इज टोटल रिक्वायरमेंट्स बट 50 देखून वयले जाल्यार जस्ट सी वॉट विल हॅपन. हांव टायम घेना. वी आर विथ यू. आमी खास करून तुमी आज येयले तुमी. आय एम सो हॅपी कित्याक तुमी येयले म्हणून दाखोवपाक तुमगे सपोर्ट. मातशें वचपाक जर तर त्रास जाता कितें त्रास जाता टेक इट. वी हॅव टू फायट इट आउट. वी विल बी विथ यू म्हणून सांगून दोन सोबयता मुगे सगळे कलीग सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा आयचे तुगेले ओपिनियन पोल डे आनी थँक्यू. गॉड ब्लेस. देव बरें करूं एलेक्स बाब. सगळ्याक घांट जी जाता त्याचें म्हत्व सिग्निफिकन्स कितें खबर आसा. ज्या वेळार रिजनल बाब युनिटीचें उलयतालो त्याच वेळार घांट वाजली. कितें तरी आसता हितून. तुमी आमकां सांगलें एक जायात आमी जाले. आतां पाळी तुमची. गोंय सांबाळपाक सगळ्यांक एकवटान परत येवची गरज आसा. वेळ चड घेना. तुमचे मुखार आतां एनसीपी पक्षाचो अध्यक्ष बाब जोसेफिलो. सगळ्यांक बरी सांग आवडेता. अशें हांगा हाजीर आसले सगळे लिडर आनी तुमी गोंयकार म्हज्या मोगाट भावांनो आनी भयणानो. आयज जेन्ना ही एक पावल एक्चराचें पावल मारता तेन्ना आनी सगळे एकठांय जाता तेन्ना एकदम हें बरें काम. आनी आयच्या दिसाची हांगा सगळ्यांक हाजीर आसलेल्यांक ओपिनियन पोलाची शेबासकी. आनी आयज डॉक्टर जॅक सिकेराचो आयज उगडास जेन्ना आमी भाशण कोत्ता तेन्ना जॅक सिकेराचो उगडास करपाची गरज. म्हाका भाव भयणानो, जरी तर आयज ह्या पयले लिडरांनी जे आयज ओपिनियन पोल हो हाडलो आनी हो जैत जालो, जरी तर तेन्ना तरी आपल्याक कित्याक पडला काय म्हणून फाटीं जर रावलेलो जाल्यार आयज हो दीस आमकां सेलेब्रेट करपाक मेळचो नासलो. जेन्ना जेन्ना असले प्रॉब्लेम येता गोंयकार उबो रावपाक जावच आनी रावपाची गरज. कित्याक रावप ना? आमी नीज गोंयकार मोगाट भाव भयणानो,
जेन्ना आमचेर कसलोय तरी एक कितेंय तर आमचेर प्रॉब्लेम जाता थिंगा आमी उबे रावपाक जाय आनी रावपाक गरज. जेन्ना आयज आमी म्हणटा जे आयज आमच्या मदें गोंयामध्ये आयज आमच्या मध्ये गोंयामध्ये जायते प्रॉब्लेम वयर चल्लेले आसात. एक म्हणटा तो कोलाचो, दुसरो म्हणटा तो डबल ट्रॅक, तिसरो म्हणटा तो IIT प्रोजेक्ट, ते भाशेन आनी प्रोजेक्ट. पण भाव म्हयना न्हू जेन्ना हो गव्हर्मेंट आयज हे भाशेन कोत्ता जाल्यार लोकांक कॉन्फिडंटान कित्याक येयना? लोकांक जरी तर हे प्रोजेक्ट लोकांच्या खातीर तर हाडटा आनी लोकांक तर बरें म्हणून हे चिंतून तर मुखार हाडटा जाल्यार पयले लोकांक कॉन्फिडंटान घेवपा जाय आनी लोकांक समजून सांगूं जाय. हांव जरूर सांगता तुमकां ह्या गव्हर्मेंटाक कोणाची लोकांची कांयच परवा ना. आयज 30 जाण 40 जाणांना लिडर आसा, विजय आसा, बाब दिगंबर कामत आसा, रेजिनाल्ड आसा. आम्ही पहिले लोकांक दिताले चेचल गारा जेन्ना हे चेचला लागून म्हाका आयकुपा पडटा. कॅप्टनानी तेच सांगले चेचला लागून आयज जुजा फिलीप असले मिस्टेक केन्नाच करचो ना मोगाड बाबू न्हू. आयज जेन्ना कॅप्टन जेन्ना उलयला तेन्ना हांव कॅप्टनान एकूच सांगता आयज आमचो महाराष्ट्रा गव्हर्मेंट आसा, एलायन आसा, आमी बीजेपीक सायडीन दवरून भायर दवरून थिंगा गव्हर्मेंट केल्लो आसा जाल्यार बीजेपीचो आमकां मोग ना. बीजेपीचेर आमकां मोग ना कारण आमचे लिडर आयज बीजेपीक सेपरेट दवरून आयज आमच्या दुसऱ्या पक्षा कडेन आयज एलायन्स केल्लें आसा. मोगाट भाव भयणां तुमकां एक सांगता तुमी स्वत माना वो ना माना पूण ज्या काळजाक हे तुमच्या भावना हे तुमच्या बोलेक सांगता. जेन्ना हांव मिनिस्टर आसलो तेन्ना आनी हो रिकॉर्ड MPDन आसा आनी तो कॅप्टनाक हे खबर आसा. कॅप्टनाक हांवें कॅप्टनाक घरा कडेन वचून सांगलें हांवें जेन्ना हे कोलाच्यो बोटयो येयल्यो तेन्ना हांवें हे 2 बोटयो हांवें परत धाडलेल्यो. हे रिकॉर्ड आसा MPDन. जाल्यार हो जुजा फिलीप डिसोजा कोणाच्या मोगान ना. हांव जेन्ना म्हजो भाव जुजे आज वास्कोचे जायते जाण भाव आसा हिंगा, वास्कोचे जायती जाण येयलेले आसा. मोगाड भाव भयणानो म्हजो तर भाव मेला, जुजे म्हणटा तो भाव मेला तर लांगसाचो कॅन्सर जावन मेला. जेन्ना म्हजो भाव कॅन्सर जावन तर मेला जाल्यार एक कोलाचेर हांव सपोर्ट करतलो हे चिंती नाका. कित्याक भाव तो 4 जाण भाव आमी, एकलो भाव सांजचो थिंगा रस्त्यार बसतालो आनी सगळो कोलाची हें करतालो आनी लंग्स कॅन्सर जावन आयज तो मरोन गेलो. आयज येसले दुयेंस कोणाक दाखोवची न्हू. आनी तुमकां आयज सांगता आमच्या ऑर्गनायझरा कडेन हांवें उलयलां जरी तर कोल बंद जातलो जाल्यार एक प्लॅन आमच्या लागीं आसा आनी तो प्लॅन तर आमी करीत सगळे आख्या गोंयचे भाव भयणां जर तर एकठांय जायत आनी बराबर 110% कोल बंद जातलो. पण मोगाट भाव भयणानो हे 2020 गेले, 2020 येयला, जे 2021 येयला. जेन्ना हे 21 येयला 2020 रोया आनी आनीक 2001 नियर करुया. आमी सगळे गोंयची भाव भयणां एकठांय रावया आनी जरी तर कोणाचे चूक जाल्या, कोणाकूय प्रॉब्लेम जाला, कोणाचेर तुमचेर मोतीन कितेंय आहा ते इसरोया वावलो आनी आमी मुखार पावल मारया. आयज तर डॉक्टर जॅक सिगेरान आयज हें तर केल्लें जाल्यार ही सुटका आमकां मेवची नासली, ही सताकाय आमकां मेवची नासली.
हे आमचे प्रॉब्लेम जे गोंय आमचे उच्च नासले, जे आयज महाराष्ट्रान हे गोंय वयताले ते आयज आमचे ताब्यात उच्च नासले जाल्यार जे हे लिडरान केला ते आमी करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी कोत्तले तेन्ना आमचे भुरगे ते बरे दीस काडटले. म्हाका भावभयणांनो चड उलयना. जोरी तर ह्या जुजे फिलीप डिसोजाचो हो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो तुमकां तर कसली गरज पडली कितेंय तर जाल्यार हांव तुमच्या उल्याक पयलो उबो आसतलो. ताका लागून आयज ही 2 उतरां तुमी म्हाका उलोवपाक दिली आनी उलयले म्हणून हांव तुमचो आभारी आनी तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. जुजे फिलीप बाब तुमचे मुखार आता